नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। आसगांव घर मोडतोड प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान मारलो भायर। केन्नाय अटक शक्य। पंच सरपंच उपसरपंचांक सरकाराचे गिफ्ट। सगळ्यांच्या पगारात 2000ची वाढ। मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय। बेळगावां कदंबाक आडयल्ल्या प्रकरणाची गोंय सरकारान घेतल्या दखल। केंद्राक केला कळीत। डीजीपी मुख्य सचिवाकडल्यानूय सरकारान मागयलो अहवाल। दिगंबर आणि विजया मदीं पेटले। मंत्रीपदा खातीर दिगंबराची कितें वक्तव्या। दिगंबरा कडेन देव उलयता म्हणून परतून तोमणो। मालप्या पेडण्या बोगद्यांतली माती आणि चिकोल काडपाचें काम झुजा पावंड्यार सुरू। सावंतवाडी रेल्वेत आडकल्ल्या लोकांक बसीची सोय। रुमडामळ पंचायत वाठारांतली 90% वेवसायीक आस्थापना बेकायदेशीर। दवरलेचो झेडपी परेश नायकान काडलो मुद्दो। कारवायेची मागणी। दिवचलच्या वेदांता कंपनीच्या खण मालाच्या येरादारीक निमणे सुरवात। पिळगांव रस्त्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी। दिल्लीत जावपी युनेस्कोच्या बसकेत सागर मुळे सादर करतले कावी कला। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालयाच्या सागराक खासा आपोवणे। आणि आता खबरो विस्तारांत। आसगांवां घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारलो। तेन्ना पूजा केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आसा। पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिना वयली सुनावणी सोमारा पुराय जाल्ली। बुधवारा कोर्टान ह्या विशीं निवाडो दिलो। घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावयली सुनावणी सोमारा पुराय जाल्ली। घर मोडपाचे घडणुके फाटल्यान पूजा शर्माच मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचे दिसून येता। ताका लागून तिची पुलीस बंदखण गरजेची आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केल्लो। जाल्यार घर मोडपाचे घडणुकेचो तपास स्वतंत्रपणान जायना, पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला, ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजाच्या वकिलान केल्लो। पूण कोर्टान निमाणे कडेन पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन भायर मारलो। We have to get copy of the order. We are informed that the order is ready. We will apply for second copy very soon. Sir, as the bail has been dismissed, so your client will appear before the IO or you will approach the higher court? Let's see before my client to decide. But as far as I understand, I always thought nobody is above the law. Law is above all. I am disturbed by in fact hearing this order. Sir, do you see any reason behind this order? Huh? Do you see any specific reason behind this order? According to me, there was every reason to grant bail. But then this has happened. Okay. So do you think there is still political pressure in there? I don't know. It is something just bow down to political pressure externally also, when there is no question. Because of politicians, it's like that. Thank you. But there will be some judges who consider that the law is above all, nothing is above law. We also said that it will be available if you want to, she can come and Yeah, she can come. We said that don't arrest me, grant me bail. I will come and depose or give statement. That was what we had said. now she is in Mumbai. She must be in Bombay because that is her residence. I don't know. It's for her to decide what's that. So what could be a reason why it is dismissed? I will have to imagine. I don't know. I have to read. After I read the reasons, I can say something about it. Okay. स्वागत आसा फेसबुक लायव्ह अपडेटीन। आमी आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या भायर आणि आतांच हांगासर पूजा शर्मा ह्याच्या केसीचेर निवाडो जालो आणि तो निवाडो असो आसा की पूजा शर्माची एंटिसिपेटरी बेल जी आसा ती डिसमिस जाल्लेली आसा। आसगांव हांगासर जे घर मोडतोड प्रकरण जे आसा ह्या
घराची मोडतोड करपा प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी म्हणून पूजा शर्माक पळयले वताले. हेचेर खूब बोवाळ जालो, सोशल एक्टिविस्टांनी बोवाळ केलो, विरोधी पक्षान बोवाळ केलो. मागीर मुख्यमंत्र्यान वचून थंय पाहणी केली. त्यांनी सांगले की आमी घर बांदून दिता. त्याच्या उपरांत अगरवाडेकर कुटुंबीय परतले, आपल्याक केस करपा, आपल्याक पूजा शर्माचे काय म्हणपाचें ना, असो भरपूर बोवाळ जालो ह्या केसीचेर. आनी फायनली पूजा शर्मा एका मुख्य संशयीत म्हणून केस रजिस्टर जाली. आनी पूजा शर्मान पयलीं ताका डेट दिली 1 जुलय, ती सोंपून मागीर 3 जुलय ताका डेट दिली. 3 जुलय ती हाजीर रावंक ना. त्याच्या उपरांत कोर्टान आर्ग्युमेंट जाले. सरकारी वकिलान आनी पूजा शर्माच्या वकिलान आपले आर्ग्युमेंट जजा फुड्यान दवरले. पूजा शर्मान एंटीसिपेटरी बेल म्हणजे अटकपूर्व जामीन हेका अप्लाय केल्लेले कोर्टान आनी तेचेर आयज निवाडो आसलो. जाल्यार जजान आयज निवाडो दिला की पूजा शर्माची अटकपूर्व जामीन ती याचिका जी आसा ती रद्द करून ती याचिका भायर मारलेली आसा. आता फुडें कितें जातलें हें आमकां पळोवपाक जाय. जेन्ना आमी तेच्या वकिलांक विचारलें की पूजा शर्मा ही कोर्टा फुडें हाजीर जातली, किंवा चवकशीक येतली की ना, तेन्ना पूजा शर्माच्या वकिलान आमकां सांगलें की आपल्याक सद्या कांय खबर ना. सद्या तरी एंटीसिपेटरी बेल ही रिजेक्ट जाल्लेली आसा, डिसमीस जाल्लेली आसा. ती ऑर्डर जेन्ना आपल्या हातून येतली, ती ऑर्डर येयल्या उपरांत ती ऑर्डर वाचल्या उपरांत आपूण उलोवंक शकता. सद्या आपूण हेचेर कांय उलोवंक शकना अशें पूजा शर्माचे वकील सुरेंद्र देसाय हेंच्यांनी सांगलें. तर हो आसलो आसगांव घर मोडतोड प्रकरणाचे मुख्य संशयीत आरोपी जी आसा पूजा शर्मा, त्याच्या केसीची निवाडो आसलो याचो अपडेट आमी तुमकां दिली. ह्या केसीची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्यांच्या पगारात 2000 रुपयांची वाढ केल्या. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो. आयटकाचे निमंत्रक क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेका हाणें पंचायतीच्या कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो म्हणून मागणी केल्ली. हे बसकेत मुख्यमंत्र्यान सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्या खातीर एक निर्णय घेतला. सरपंच, उपसरपंच आणि पंच वांगड्या खातीर खोशयेची गजाल. तांच्या पगारात आता 2000 रुपयांची वाढ केल्या. सरपंचाक 8000, उपसरपंचाक 6500 जाल्यार पंच वांगड्यांक 5500 रुपया पगार मेळटलो, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हो निर्णय जालो. सगळ्यात पयलीं आयच्या कॅबिनेटाचे द कोर्ट फी बील आज पास केलें. ओके, सेकंड आयटम जो आशिल्लो तो ओके गोवा पंचायत सॅलरीज अलाउन्स ऑफ द सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंच हांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती 2,000 रुपयांनी वाडयली एडिशनल. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 युनायटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम विथ द थीम लँड रिस्टोरेशन ऑर डेझर्टिफिकेशन हो कार्यक्रम आमी केल्लो ऑलरेडी ताज्या खातीर. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फ्री आमी ते फक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी त्या एक प्रोजेक्टा खातीर तेजी हें केलां. एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फीज दिला ताका. अप्रुवल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द 6 months एजन्सी टू एंगेज द सेम कॉन्ट्रॅक्टर इन द सिव्हिल सप्लाय. इतले मजगती पंचायतीच्या कामगारांक 7वे वेतन आयोग लागू करचे अशी मागणी आयटकाचो निमंत्रक क्रिस्तोफर फ्रॉन्सेको हांणी केल्ली. पंचायतींनी 500 वर कामगार आहा आणि ते आयज दे आर इन अ पंचायत वर्कर्स डिमांड्स डे म्हणून एजिटेशन करीत आहात, कॅम्पेन करीत आहात. ते मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळ्यात, आमदारांक मेळ्ळ्यात, खासदारांक मेळ्ळ्यात, गांवच्या लोकांक मेळ्ळ्यात. सिग्नेचर कॅम्पेन चालू आहा. आता फ्रॉम द 7th of July to 13th of July this campaign is going on. मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें मडगांव पब्लीक मिटिंगेन की 7वो वेतन पंचायत कामगारांक मेळटलो. बाब मोविन गुडिनोन आश्वासन दिल्लें की 7वो वेतन मेळटलो. यू विल हॅव टू गो बाय कॉमन केडर. बरें, कॉमन केडर आमी एग्री जाले. मागीर आतां ते कितें म्हणटा, यू विल हॅव टू गो बाय दॅट बायोमेट्रीक सिस्टम. तुमी कामाक येता कितल्यांक, कामाक वता भायर वता कितल्यांक, ते तुमी पंचिंग करपाक जाय म्हणटात.
आम्ही सगळे ओके म्हणटा, आमकां नो प्रॉब्लेम, तुम्ही ट्रान्सफर करता आमकां ट्रान्सफर करा, हांगासून थंय ट्रान्सफर करा, पण आमचं 7वं वेतन दिया मरे. आमदार दिगंबर कामत आणि विजयाचे मुखेलमंत्री पदावयल्यान एकमेकांचेर उतरांचे फारपेट. दिगंबर म्हणटा विजय पळयता मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां. कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा बेळगावा गोयची कदंबा बस आडावन निदर्शनां केल्ली. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. पळयात. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगला CS to CS ताज्या कडेन उलय म्हणून, कारण अशा पद्दतीन म्हादईच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेष करून आमची इंटरस्टेट जी बस चलता तिका हांव गोयची कदंबा आडोवन कर्नाटकाच्या नागरिकांनी बेळगांवां केल्ले आंदोलन योग्य न्हय. ह्या विशीं आपणे केंद्र सरकाराक कळीत केला. तशेंच DGP आनी मुख्य सचिवा कडल्यानूय ह्या विशीं अहवालूय मागयिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा बेळगावा गोयची कदंबा बस आडावन निदर्शनां केल्ली. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. पळयात. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगला CS to CS ताज्या कडेन उलय म्हणून, कारण अशा पद्दतीन म्हादईच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेष करून आमची इंटरस्टेट जी बस चलता तिका हार्म नो डावट तेंच्यांनी मोडतोड करूंक ना, बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हे योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताज्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा हांव परत एकदां सांगता, म्हादईची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही रे जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हांवें स्वता पळयला. म्हणून तेंच्या त्या टिमीक तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावं आमी शांतता प्रिय आसा ते एरोगंट जाता तेजे फुडें कितें अशें जावंक हे पळय आमी दोनूय लिगल बाजूनय बी सुप्रीम कोर्टात किंवा म्हादई ट्रिब्युनल किंवा हाच्या कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली बी म्हणजे आमी आमचो रिपोर्टूय परत आसा तसो म्हणजे WRD डिपार्टमेंट म्हण जलशक्ती मंत्रालय आनी PM हांच्या पर्यंत आमी वेवस्थीत रितीन आमचे रिपोर्टूय दीत आसा. आमचे बाकीचे सुप्रीम कोर्टात आमचे ॲडव्होकेट्स ही बाजू जी आमची स्ट्रॉंग रित्या परतूय मांडटले. दुसरे 30 आणि 40 अधिकारी धाडटात म्हणून आमकां धाडपाची गरज ना. आमचे 3 अधिकारी हो विशय हाताळपा खातीर सक्षम आशिल्ल्याचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. प्रवाहाचे बसकेक गोंयचे 3 अधिकारी धाडिल्ले म्हणून विरोधकांनी टिका केल्ली. हे टिकेक शिरोडकारान जाप दिली. आमकां दुसरे धाडटा 30 आनी 40 धाडटा आमकां 40 आनी 50 धाडपाची गरज ना. वी हॅव फेथ इन अवर ऑफिसर and they are quite capable to deal with the subject. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आमदार दिगंबर कामत आणि विजयाचे मुख्यमंत्री पदावयल्यान एकमेकांचेर उतरांचे फार. दिगंबर कामत म्हणटा विजय पळयता मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां. आमदार दिगंबर विजयाचे मुख्यमंत्री पदावेल्यान एकमेकांचेर उतरांचे फार. दिगंबर म्हणटा तो पळयता मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां. मडगांवां मंगळारा भाजपाची मतदार अभिनंदन सभा जाली. हे सभेन कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मदींच आमदार दिगंबर कामतीन विजयाक नांव घेनासतना चिमटो काडलो. मुख्यमंत्री जावपाचे विजय सरदेसायाचे सपन केन्नाच साकार जावचें ना. जाल्यार हाका प्रत्युत्तर दीत विजय सरदेसाय म्हणटा दिगंबर कामत हांचे कडेन देव उलोवपाक लागला. ताका देवा वरवीं दुसऱ्यांक कितें सपनां पडटात तें कळपाक लागला. म्हणूनच हांव मुख्यमंत्री जावपाचें सपन पळयता. हे दिगंबर कामतीक कळला आसूं येता असो उलट तोमणो गोवा फॉवर्डाचे आमदार विजय सरदेसायान मारलो. थोडे जाण स्वप्न पळयता एक सिरियल येता मुंगेरी लाल के हसीन सपने पळयला आसतलें आनी ते स्वप्नांत तो सामको तो कितें कितें जातालो आनी मागीर ताका बायल येवन उदक मारताली.
आनी तो मागीर जागो जातलो आनी ताका रियलिटी आपल्याली कितें ती कळटाली. तशें थोड्या जाणांक स्वप्नां वेगळी वेगळी पडटा. उदीक मारतात आनी म्हणून त्या स्वप्नाच्या नेटार थोडे जाण उलयतात, कितें भाशणां करतात, कितेंय करतात. कार्यकर्ते आमचे हांव सदांच मानता की आमकां इलेक्शन जिखोवपाचें काम कार्यकर्ते करतात. कार्यकर्तो जर फट आसत, कार्यकर्तो चार्ज आसत आनी कार्यकर्त्याचो मोरल जर हाय आसत, केन्नाय लायन जावं कोणी येवं कितेंय उलोवं, खंयच्याच परिस्थितीन आमचो विचार कोणूच आडोवपाक शकना. त्या आमदारांचे आज हांवें स्टेटमेंट वाचला, ताचेर अशें दिसता की तुमी ब्रेकींग न्यूज करपाक जाय की आमदारा कडेन देव परतो उलोवंक लागलो. हो आमदार आमच्या वाठारांत सामको अनपॉप्युलर जाल्लो. ताणें म्हणलां की देव आपल्या कडेन उलयना. तो सर्वसामान्य मनशाक फटोवपाक देवाचें नांव हाडटा. आतां देव आमी कितें स्वप्न येतात तें ताका सांगता. हें ताणें काल नवें सांगलां. हें हांवें नवेंच आयकलां. हें म्हाकाय आयकून हांवें मातसो हें जालो की बाबा कितले लेवलाचेर पावला. तो मातसो आतां ह्या दिसांनी जाणटो जाला. ताची तकली चॅक करूंक जाय एक. आनी दुसरें म्हाका ताची काकूट दिसता की एक मुखेलमंत्री आशिल्लो, 5 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्लो टेन्यूअर. ताणें हे भशेन उलोवप हें ताका उलोवचें पडटा. कित्याक ताका हें उलयना जाल्यार ताका प्रमोद सावंत मंत्री करपाक कसो कन्सिडर करना. आनी मंत्री जर तो जायना जाल्यार तो इलेक्शनाक वचूंक शकना. सो मंत्री कसो तरी जावपाक तो हे भशेन कसली सारकी पिशेपणां उलोवंक ना. आनी ह्या पिशेपणान जर ताका चुकून BJP कन्सिडर करता जाल्यार BJP नॅशनल लेवलाचेर प्रधानमंत्र्यान सांगलें की आपूण नॉन बायोलॉजिकल, म्हळ्यार आपूण आवयच्या पोटांतल्यान येवंक ना. आपल्याक केन्ना केन्ना दिसता की आपूण असोच तयार जालो. नॉन बायोलॉजिकल हें जें म्हणलें तें BJP नॅशनल लेवलाचेर बरें म्हारग पडटा. आनी म्हाका दिसता आतां जें हो आमचो दिगंबर मंत्री उलयता की लोकांक कितें सपनां पडटा तें ताका देव सांगता म्हणून. हें जें तो उलोवंक लागला तें म्हाका दिसता आनी एम्बेरेसमेंट हे सरकाराक जातलो. नाजाल्यार तुमी प्रमोद सावंताक विचारात. कित्याक प्रमोद सावंत आपल्या नांवाचे फुडें डॉक्टर म्हणून लायता. ताणें विचारचें की कशें दुसऱ्याक कितें सपनां पडटा ती तिसरो मनीस कशें सांगूंक शकता. जो मनीस जाका पयलो बॅकग्रावंड आहा तो सांगता की देव आपल्या कडेन उलयता. सो आतां सारांश असो घेवं येता आमी की ब्रेकींग न्यूज तुमी करा की देव दिगंबरा कडेन उलयलो. कित्याचेर दुसरो कितें स्वप्न येता तें ताका दिगंबराक तो सांगूंक लागलो. ही आतां न्यूज, ही मेन न्यूज, हीच न्यूज करा आनी ताजे फुडें कितें जाता तें पळोवया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पेडणेच्या बोगद्यात राती 3 वरांचेर परतून चिखल भरलो. ताका लागून कोंकण रेल्वे मार्गावयल्यो वंदे भारत, जनशताब्दी, मांडवी, दिवा आनी मुंबय बेंगलोर गाडयो तात्पुरत्यो रद्द केल्यो. मजगतीं प्रवाशांची गैरसोय जावची न्हय हाचे खातीर कोंकण रेल्वेन हेल्पलायन नंबर जारी केला. कसलेय मजती खातीर 0832206480. परत एक फावट सांगता 0832270640 ह्या नंबराचेर फोन करचो अशें कोंकण रेल्वेन कळीत केलां. रेल्वे रूळ बेगिनांतल्या बेगीन उक्ते करपाचें सध्या काम झुजा पावंड्यार चालू आसा. On date 9th July at around 2:30 p.m. our tunnel watchman observed that there is a water clogging inside Pernam Tunnel, and because of this all trains were stopped at respective stations, and traffic was a bit disrupted. Immediately our engineering officials they have reached the site, and the situation was in control. And by night 10:30, 10:15, the track was restored and train services started. We passed few of the trains, but however, again in the morning, today 3 o'clock, again lots of water was oozing out inside the Pernam Tunnel. Hence, Konkan Railway has decided to cancel some train and divert some of the trains via other routes. Some of the trains which have been cancelled are CSMT Madgaon Vande Bharat Express, CSMT Madgaon Janshatabdi Express, CSMT Madgaon Mandavi Express, then CSMT Mangalore Junction Express, then Madgaon CSMT Mandavi Express, then Madgaon Sawantwadi Diva passenger, then Madgaon CSMT Tejas Express, Madgaon CSMT Janshatabdi Express, then Sawantwadi Diva passenger. All these trains have been cancelled.
And I can name some of the trains which have been diverted, like train 19577 Tirunelveli Jamnagar Express. This train in fact is at Kumta. This train will be backed up to Mangalore and then again diverted via Shornur, Guntakal, Wadi, Pune, Lonavala, Panvel, and then it will take its original route. Likewise, on the same route, this train 16336 Nagarkal Gandhidham 12283, then 22655 Ernakulam Nizamuddin. All these trains will be backed up till Mangalore, and then they will take this same diverted route. Then train number 16346 of yesterday, which was supposed to leave yesterday from Trivandrum, it's already diverted via Shornur, Erode, Guntakal, Wadi, Solapur, Pune, Lonavala, Panvel. Likewise, 12618 of yesterday, which was supposed to leave yesterday, has been diverted via Panvel, Pune, Miraj, Londa and Madgaon, and then it will take its normal route. Our engineering officials, including our chairman and managing director, Sri Santosh Kumar Jha, he is at the site personally supervising all the restoration activity. We are expecting restoration to be completed by today evening. However, it depends entirely depends on the rain. Since Pernam has been receiving heavy rainfall for last 2-3 days. The train number 12619, that's LTT Mangalore Matsaganda Express, which had started yesterday, has been short terminated at Sawantwadi station, and passengers who are proceeding towards Mangalore have been transshipped from Sawantwadi station to Madgaon station by buses. Konkan Railway is hiring buses with the help of Maharashtra State Transport Corporation, and we have transited those passengers to Madgaon, and those passengers will be taken towards Mangalore side by this Madgaon Mangalore passenger, which leaves at 3:30. गोयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेन परतून एक फावट गोयचे नांव व्हड केले. नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा जावपी युनेस्कोचे बसकेंत सागर नायक मुळे कावी कला सादर करतलो खंय. केंद्रीय वस्त्र मंत्रालया कडल्यान ताका खासा आपोवणें आयला. युनेस्कोची ही बसका 21 जुलय ते 31 जुलय मेरेन दिल्ली जातली. नमस्कार, हांव सागर नायक मुळे. खूब सौभाग्यवान आनी हांव भाग्यवान म्हणटा म्हाका, कारण माती रिप्रेजेंट करपाचो म्हाका इतको भाग्ययोग मेळटा म्हणून, आनी हे तांबडे मातयेचें सौभाग्य आनी आमचे गोंयचें सौभाग्य की भारत माता आमकां परत परत तेका तेंको दिता आनी उलो मारता म्हणून. भारत मंडपम दिल्ली हांगसर युनेस्कोचो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मिटींग जावपाचें आसा, आनी तेका लागून युनेस्कोन ऑफिशियली पार्टिसिपंट म्हणून म्हाका कावी आर्टाक लागून इनवायट केला. सो हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता की ही म्हाजी आतां जर्नी जी 16 तारखेच्यान सुरवात जातली ती 1 तारीख पर्यंत दिल्ली आसतली. सो तुमचो सगळ्यांचो ह्या वाटचालीक लागून म्हाका आशिर्वाद आनी मोग जाय, कारण आयज हे वर्ल्ड प्लॅटफॉर्माचेर कावी आर्ट फक्त प्रेजेंटूय जावचें ना, तर तेजें डेमॉन्स्ट्रेशनूय आसतलें. सो असोच मोग आनी आशिर्वाद आसतली. देव बरें करूं. अंदू गोंयांत जून म्हयन्यांत डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जावन 60 डेंग्यू केशी सांपडल्यो. दक्षिण गोंया परस उत्तर गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो चड आसा. उत्तरेंत 58 जाल्यार दक्षिणेंत 8 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडले. गोंयांत पोरूच्या तुळेंत अंदूच्या वर्सा 140% डेंग्यूच्या केशींनी वाड जाला ह्या जून म्हयन्यांत, अशी माहिती भलायकी खात्याची उपाध्यक्षा कल्पना महात्मे हाणें दिली. जून म्हयन्यान वाडल्यो त्यो केसी ह्या वर्सा. मेनली नॉर्थाक चड वाडल्यो. आउट ऑफ दॅट 60 केसी ज्यो आमच्यो वाडल्या न्ही, त्यो नॉर्थ गोवाक 52 केसीस अँड साउथ गोवाक 8 केसी. सो साउथ गोवा इज जस्ट दॅट वास्को, सदांचो वास्को, कोर्तालीम आनी मडगांव ह्या एरियान जाल्या, आनी मदीं त्यो थोड्यो काळंगां जाल्यो, त्यो काणकोणां जाल्या. त्यो मेन रिजन फॉर द नॉर्थ गोवा टू इन्क्रीज वर मॅक्सिमम केसीस इन्क्रीज 17 कन्फर्म केसीस वेर इन म्हापसा. And Mapsa, the reason is at IDC, खरसवाडो आणि खोर्ले हे दोन एरियान खूप रेंटेड पॉप्युलेशन आसा, मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. IDCन खूप मायग्रंट्स आसा, सो दॅट कूड बी वन ऑफ द कॉज. देन वी हॅड इन कोळवाळे वी हॅड इन्क्रीज बिकॉज ऑफ मेनली इन वन एरिया, थिवी एरिया.
थिवीन थंय पयलीं म्हणजे कंस्ट्रक्शन लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन स्मॉल एरिया इन द होल ऑफ थिवी देर आर मोर दॅन अबाउट 40 काय 45 constructions आसा बिग कंस्ट्रक्शन. So lot of migrants are there, lot of migrant settlement areas there, lot of scrapyards are there. This could be one of the reason because scrapyards असा तांकां आमी सांगतात कितें म्हणून तुमचे सगळे ते रिसेप्टिकल्स कितें आसा भितर दवरा किंवा धापून दवरा and all of a sudden in June we had lot of rains. So that could be one of the reason and we had in TV. Scrapyards, construction site, migrant settlement area, म्हापसा खरसवाडो rented populations आणि IDC. मागीर आमकां साकळे थोड्यो केसी जाल्यो. साकळे जाल्यो म्हणटा त्यो हांगा कारापूर, हावसिंग बोर्ड एंड विठ्ठलापूर हांगाय खूब आमकां अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस आशिल्ल्यो आनी देर आर लोकल्स हॅव गिवन देर हावजीस ऑर दे हॅव घरां बांदल्या म्हणजे तांकां रूम बांदून दिल्या. सो देर वॉज लॉट ऑफ कंजेशन, लॉट ऑफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. दॅट कूड बी वन ऑफ द रिजन. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.